नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकाराच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. डिलिव्हरी कंपनीची फ्रँचायझी दिवपाच्या नांवा खाला थिएच्या एकल्या मनशाक वट्टे 1.79 लाखांची गाडी तोपी. दुबाविता आड पुलीस स्टेशनात कागाळ केली दाखल. गोंयांत दिसान दीस सायबर गुन्यांवांनी वाड. सांखळेच्या एका बायलेची जाली ऑनलायन फटवणूक. अनवळख्यान ऑनलायन धमकी दिवन तिका घालो 1,05,000 रुपयांचो गंडो. गोंयांत फटवणुकीची सत्रां सुरूच. केंद्रीय राखीव पुलीस दलाचो अधिकारी आशिल्ल्याची बनावट वळख वापरून थिएच्या एका मनशाची 3,95,000 रुपयांची केली फटवणूक. प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू. म्हापशा मरड वाठारांतल्या एका हॉटेलात पेटलो उजो पालपी दळान उजो हाडलो नियंत्रणात. सुदैवान कोणाकूच जावंक ना दुखापत. उजो लागपाचें कारण जावंक ना स्पश्ट. सांताक्रूजची ग्रामसभा चालू असताना 70 वर्साच्या ज्येष्ठ नागरिकाक काळजाच्या आताकान आयले मरण. जाल्यार 11 फेब्रुवाराक जातली बोंडवल तळ्या संबंधीत चर्चा. आणि 10वी पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यां वांगडाच 8वी पास आनी 10वी फेल जाल्ल्या तरणाट्यां खातीर दीनदयाळ मुख्यमंत्री कौशल्य येवजण अभ्यासक्रम सुरू केल्ल्याची माहिती दिली मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान. आता पळयात खबरो विस्तारान. गोंयांत डिलिव्हरी लिमिटेड कंपनीची फ्रँचायझी दिवपाचे उतर दिवन थिए वाठारांतल्या एका मनशाक 1,79,000 रुपयाची तोपी घाल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयली. ह्या प्रकरणात अनवळखी आड पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 22 ते 24 जानेराक कांय लोकांनी गोंयांत कंपनीची फ्रँचायझी सुरू करता आनी ह्या कंपनीक लागून नोंदणी शुल्क आनी हेर खर्च फारीक करपाची मागणी केली. ह्या लोभान पडून कागाळदारान ICICI HDFC बँक खात्या कडल्यान वट्ट 1.79 लाख रुपयाचें रीण घेतलें. तांचे कडल्यान पयशे मेळ्ळ्या उपरांत आरोपींनी संपर्क करपाचो बंद केलो. गोंयांत दिसान दीस सायबर गुन्यांव वाडत आसा. सांखळेच्या एका बायलेची ऑनलायन फटवणूक जावपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. ह्या बायलेक एका अनवळख्यान ऑनलायन धमकी दिवन तिका 1,05,000 रुपयांचो गंडो घालो. दिवचल पुलिशेन ह्या प्रकरणा विशीं FIR नोंद केला. फुडलो तपास सुरू आसा. केंद्रीय राखीव पुलीस दलाचो अधिकारी आशिल्ल्याची फटीची वळख दाखवून थिएच्या एका 63 वर्सां पिरायेच्या मनशाक सुमार 3.95 लाख रुपयांची तोपी घाली. दुबावितान घर भाड्याक घेवपाची इत्सा दाखोवन बळीक फटोवन फोन बँकिंग ॲपाच्या माध्यमांतल्यान पयशे लुटले. सायबर क्रायम अंतर्गत आपली फटवणूक जाल्ल्याचे कळटकीच बळीन कोलवाळे पुलिसेत कागाळ नोंद केली. कोलवाळा पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करता. म्हापशा मरड वाठारांतल्या हॉटेल मयुरा नोवा सिटीच्या हॉलात उजो लागलो. उजो पालपी दळान धांव मारून उजो नियंत्रणात हाडलो. हो उजो गुदावांत उडयल्ल्या सिगरेटीक लागून पेटला आसूये असो अदमास उजो पालपी दळान उक्तायला. मात उजो लागपाचें नेमकें कारण स्पश्ट जावंक ना. सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावना. खंय आग लागल्या कितें जालें नेमकें? फावंडेशनचो नंबर कॉल येयली की मयूर हॉटेला वयर उजो पेटला. आमी रोखडेच हांगा येयले पळय जाल्यार हांगा उजो पेटतालो. प्लास्टीक आनी पेपर आसले. शॉर्ट सर्किट काय नाही सिगरेट बी कोणी उडून उडून पेपर आणि काय झालं काहीच नाही. शॉर्ट सर्किट ना काय ना काहीच नाही. काय व्हेंटिलेशन काहीच नसेल. ओनराक कशें कितें कितें सांगलां? ओनर अजून मेळना ना. ओनर येवंक ना. कितें चालू आशिल्लें हांगा? कितें फंक्शन चालू वेडिंग एनिवर्सरी कोणाचें. सांताक्रूज पंचायतीच्या ग्रामसभेत दुर्दैवी आनी काळजाक पीळ घालपा सारकी घडणूक घडली. हे सभेत आपले म्हणणे मांडपा खातीर उबे राविल्ले 70 वर्सां पिरायेचे ज्येष्ठ नागरीक
ऑलावियो फर्नांडीस हांकां काळजाच्या आताकान मरण आयलें. हे घडणुकेक लागून पुराय सांताक्रूज वाठारांत दुख्खाचें वातावरण पातळ्ळां. हे ग्रामसभेत नेमकें घडलें कितें हें जाणून घेवया. आयतारा सांताक्रूज ग्रामसभा सुरू असताना ऑलावियो फर्नांडीसाक काळजाच्या आताकान मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सभेचें कामकाज सुरू असताना फ्लॅट दिवपाच्या शुल्का विशीं ताका दुबाव आशिल्लो. तो विचारपाक ते उबे राविल्ले. मात प्रस्न विचारचे पयलींच तांच्या जिवाक बरें दिसना जालें. तेथेच कोसळ्ळे. उबे आशिल्ले कडेन जमनीर कोसळिल्ल्यान सभाघरांत बोवाळ जालो. ग्रामस्थांनी आनी पंचायत वांगड्यांनी ताका मदत करपाचो यत्न केलो. उपरांत रोखडोच 108 ॲम्ब्युलन्सीक फोन केलो. मात ॲम्ब्युलन्स वेळार पावूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी फर्नांडीस हाका खाजगी वाहनान जीएमसीत व्हेलो. मात थंय पावच्या पयलींच ताका मरण आयिल्लें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्य सरकार राज्यातल्या तरणाट्यांच्या कुशळटाय विकासा वांगडाच खेळा आनी समाजीक शिक्षणाचेर लक्ष केंद्रीत करता. 10वी पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यां वांगडाच 8वी पास आनी 10वी फेल जाल्ल्या तरणाट्यां खातीरूय खाशेल्यो येवजण्यो चालीक लावपाक लागल्यात, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. सांखळी जाल्ल्या ईगल स्पोर्ट्स क्लबाच्या नव्या कार्यालयाच्या उक्तावण सुवाळ्यात ते उलयताले. पळयात. 8वी पास आणि 10वी फेल विद्यार्थ्यां खातीर 3 म्हयन्यांचो दीनदयाल मुख्यमंत्री कौशल येवजण अभ्यासक्रम सुरू केला, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिली. ह्या अभ्यासक्रमांतल्यान विद्यार्थ्यांक आपलो फुडार घडोवचें अशें आवाहन ताणें केलां. खेळा क्षेत्रा विशीं उलयतना मुख्यमंत्र्यान सांगलें, पारंपारीक खेळांचो प्रसार करताना 2036 वर्साच्या ऑलिंपिकाची तयारी राज्यांत सुरू आसा. खेळगड्यांक फॉर्म 4 प्रमाणपत्र मेळचे हे खातीर यत्न करपाची गरज आसा, जाका लागून खेळा क्षेत्रांतल्या राखीव सरकारी नोकऱ्यांचो फायदो मेळटलो, असोय उल्लेख ताणें केला. मजगती नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभून मिशन सौर उर्जा सांखळे खाला आपल्या घरांचेर सौर उर्जा प्रकल्प लावपाचें लोकांक आवाहन केलें. Play now the traditional games, cricket, football झाला होता, but now we are preparing for the Olympic 2036. त्या खातीर कबड्डी आसतले, खो खो आसतलो, लंगडी आसतलो, हाज्या खातीर भुरग्यांक तयार करप हें गरजेचें आसता. No doubt only the not a cricket and football म्हणटा so it is not limited. Our players should be go for the state level and national level. हाजेर वचपाची गरज आसा. आमी विचार करचो पडटलो की ईगल स्पोर्ट्स क्लबान म्हणजे फॉर्म 4 सर्टिफिकेट मेळिल्ले कितले भुरगे आसा आणि कित्याक हांव म्हणटा इट इज फॉर्म 4 सर्टिफिकेट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. दे आर गेटिंग द रिजर्वेशन इन द गव्हर्मेंट जॉब थ्रू द स्पोर्ट्स कोटा आणि ते मेळोवपा खातीर म्हणजे जस्ट खेळे नो डावट हालीं मातसो खेळ्या उपरांत वॉशिंग मशीन बीन प्रायजीस मेळपाक लागल्या. दॅट इज अ डिफरंट स्टोरी. बट वी वॉन्ट टू मेक दॅट करियर. आमकां तेजें करियर करपाक जाय. ते करियर करपाक जाय जाल्यार खंयच्या खेळांतल्यान आमी फॉर्म 4 सर्टिफिकेट तांकां दिवंक शकतले. हे खेळ तांकां खेळोवपाची गरज आसा. म्हणून हांवें म्हटलां की आमचें विजन लॉंग रन आसा आनी म्हणून तर ईगल स्पोर्ट्स क्लबाक ह्या टेन्युअरांत आमी ऑफीस दिवपाक शकले. ओके, त्या खातीर म्हाका दिसता हांव ईगल स्पोर्ट्स क्लबाच्या सगळ्या मेंबरांनी खूब फुडलो विचार करचो. सांखळेच्या ओवरऑल डेव्हलपमेंटाचो इन ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट आमी कशा पद्दतीन करूं शकतले आणि हे सांगता आसतना सांखळेतल्या भुरग्यांक हांगासर कशा पद्दतीचें शिक्षण दिवपाक जाय हाच्या खातीर कालांतरान विचार करून नॉट ओन्ली द KG to PG एड्युकेशन, त्याच बरोबर स्किलिंग एड्युकेशन त्याचो विचार आमी हांगा केलो आणि ते दिवपाक शकले. आमी नव्यान कोर्स सुरवात केल्या कळपाक जाय म्हणून सांगता. हांव जसो 10वी पास 12वी पास जो ग्रॅज्युएट येता तेजो विचार करता, 10वी फेल आनी 8वी पास हाजोय विचार हांव करता. म्हणून नव्यान आमी दीनदयाळ मुख्यमंत्री कौशल्य योजना ही नव्यान सुरवात केल्या. कोण जो 10वी फेल जावन सुद्धा घरा कडेन आसत जाल्यार ताका 3 म्हयन्याचो फ्री ऑफ कॉस्ट आमी मुख्यमंत्री कौशल्य योजनेच्या अंतर्गत नव्यान कोर्स रजिस्टर सुरू केला. म्युन्सिपाल्टीनूच जी आमकां हाऊसिंग बोर्डातली बिल्डींग जी रेंटल इन्स्टिट्यूशनांक दिल्या त्याच्या अंतर्गत गोवा स्किलिंग सेंटर हाच्या अंतर्गत आमी हे कोर्सीस सुरवात केल्या. बऱ्याच जाणांनी फुडल्यांक हे तेंच्यांनी ऍडमिशन घेवची आनी आपलो करियर करचो हे हांव मुद्दामून सांगता. ईगल स्पोर्ट्स शूड गायड फॉर ऑल द यूथ इन द स्पोर्ट्स आणि इवन द एड्युकेशन इन करियर. हें काम तांच्यांनी करचें. शेवटी आमकां भुरगे घडप हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी भुरगे घडले जाल्यार समाज घडटलो आनी लॉंग रन जाका आमी म्हणटा मोदीजीच विजन ऑफ द विकसीत भारत 2047 हे विजन सक्सेसफूल करपा खातीर ईच एंड एवरी यूथ इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. ताजे ताका घडप हो चड गरजेचो आसा
आणि तेका आमी सगळ्या तऱ्यांनी घडोवपा खातीर सगळ्या तऱ्यांनी मेळून काम करचें. सोलरायझेशन करपाचो जो साखळेचो आमी जो प्रण उखल्ला काल म्हज्या घरान सुद्धा स्वता सोलरायज जाले आणि इट इज व्हेरी चीप. 3,000 जेका हे येता लायटीचे बील तेजे फक्त 60,000 जाता. इतलेच तकलेन दवरा. 60,000 भरपाची उरलेली सगळी सबसिडी ऑनरेबल सीएम सरा खातीर सेंट्रल एज वेल एज गव्हर्मेंट सबसिडी असल्या कारणान 3,000 जेचे बील येता तेका फक्त 60,000 खर्च आसा. गेली 30 वर्सां तुमकां झिरो बिलिंग येतले. आमी हो रियली सिरियसली घेवया आणि इगल स्पोर्ट्स क्लबा कडेन मागता तुमच्या सगळ्या मेंबरांनी सुद्धा सोलरायझेशन ऑफ साखळी हो विडो उखलचो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. निमणे बोरये पुलाच्या दुरुस्तीचे काम पुराय जाले. पुलाच्या कामाक लागून आयतारा रातच्या 8 वरांचेर ते सोमारा सकाळी 8 वरां मेरेन बोरयेचो पूल बंद आसतलो अशी नोटीस संबंधीत प्रशासनान जारी केल्ली. मात ह्या पुलाचे काम फांतोडेर 4 वरांचेर पुराय जाले. मिराबाग सावड्डे जावपी 280 करोडाच्या बंधारा प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध कायम आसा. थळाव्यांच्या बसकेत बंधाऱ्याक खर विरोध जालो. हो प्रकल्प गांवांत आयल्यार गांव काबार जावपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायलो. आमचो जीव गेल्यार जाता पूण आमकां आमचो गांव जाय. आमकां बंधारो नाकाच अशें म्हणत थळावे हट्टाक पेटल्या. तशेंच सरकारान आमच्यो मागण्यो पुराय करच्यो नाजाल्यार आनिकूय खर आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिली. पळयात. जे कितें मागता त्या प्रमाणे भेदभाव करनासतना तुम्ही आमचे बरोबर आसतले मरे. पळय रामचंद्र मदी रावतलो पूण भिव भरपाक जो कोण येतलो तेका पाकाचो हिर दितलो. मरा पाकाचो तांचे सांगडा कोण वचपाचें आसा पळय गोपणाने वचपाचें आसा जाल्यार हात वयर काडा. ना जाल्यार आमकां वचपाक नाका म्हूण हात वयर काडा. बरें ज्या प्रमाणे पैसा सांगड आसा पैसा पेको तमाशा देखो हे नाटक चालले हा पैण्या जातात भगवान जेव्हा पांडव पांडव युगी ना जरी शास्त्रकारी युधिष्ठिर आणि दुसरो चक्रधारी कृष्ण त्याने बाण घालपाक केल्लो जमलं ना. आणि आता आपले झाले माझे आवय म्हणून तुम्ही रडत रावताले. माझे गोंय 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 बालसो बाल्ल्या सगळें गोंय काय ना लायतो गोंय मरपाक तयार आसा. पूण कोणे केलें तें पयलीं सांगा. कोणे हाडलो तो हांगा आनी थंय दवरपाक खूब हे आमच्या तळें जें आसा ती आमची जिवनदायिनी आसा. म्हज्यान तुज्यान ज्यो रक्तवाहिनी आसा ते आमच्या ह्या तळ्याच्या हेचेर पाणयाचेर पोचलेल्यो आसा. आणि आयज तुमकां सगळ्यांक हीच प्रतिज्ञा करची पडटली. मेगा प्रकल्पावयल्यान आयतारा जाल्ली कारापूर सरवणची ग्रामसभा तापली. हाचे फुडें मेगा प्रकल्पाक एनओसी दिवचे पयलीं ग्रामसभेची मान्यताय घेवची असो थाराव ग्रामसभेत पास केलो. 2 म्हयन्या पयलीं दुबावीतपणान मरण आयिल्ल्या वासंती सालेलकार जे मालमत्तेत रावताली ते मालमत्तेचो विशय लेगीत ग्रामसभेत चर्चेत आयलो. सरपंच दिव्या नायक हांच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा कारापूर सरवणची ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेत खासा करून मेगा प्रकल्पांचो मुद्दो बरोच तापलो. पंचायत फकत हे विशय बरोवन घेतात, प्रत्यक्षात कसल्योच हालचाली ना अशें थळाव्यांचे म्हणणे. पंचायत फाटलो फुडलो विचार करिनासतना मेगा प्रकल्पांक एनओसी दितात. हाचो त्रास गांवच्या लोकांक सोंसचो पडटा. गांवांत कितें जाता हाची वासपूस करतलो कोण? या खातीर सरवण कारापूर ग्रामसभेत फुडें मेगा प्रकल्पांक एनओसी दिवचे पयलीं ग्रामसभेची मान्यताय घेवची असो थाराव पास जालो. तशेंच पंचायत वाठारांतल्या घरांक कोयर टॅक्स लागू करचो, सैमीक उदका स्त्रोताची राखण करची हे निर्णय लेगीत ग्रामसभेत घेतले. जे आमचे नागरिकांनी आमकां प्रश्न केले ते आमी सगळे बरोवन केल्ले आसा ते आमी सॉल्व आउट करतले. आतां हे फुडें जो मेगा प्रोजेक्ट येतलो तो ग्रामसभेक सांगपाचो आनी ग्रामसभेक सांगल्या उपरांत तो मागीर फुडले डिसिजन घेवपाचें अशें लोकांनी आमकां सांगलेलें आसा नागरिक.
ताका तुमी सपोर्ट करतली हय आमी सपोर्ट करतले आनी सदैवच आमी आमची ग्रामपंचायत तांकां लोकांक अशीच सपोर्ट करून रावतली लोकां बरोबर रावतली. आमच्या गांव वाठारांत म्हणजे ग्रामपंचायत वाठारांत जर प्लॉटींग चालू आहा कसल्या म्हणजे प्लॉट करपाचें चालू आहा जाल्यार ते प्लॉट करपी आहा ते प्लॉट फक्त मीज कारापूर सरवण पंचायतीचे जे सदस्य आहा जे ग्रामस्थ आहा तांकांच एलोकेट करचे किंवा जो कोण भायलो आहा भायलो जो जर कोण हांगासर प्लॉटींग करता जाल्यार ताका कसलीच NOC दिवची न्हू पंचायतीन कसलीच NOC दिवची न्हू आनी जर भायलो कोण समज जर प्लॉटींग करता सुद्दां जाल्यार ताका कंडिशन घालून एक कंडिशन म्हणजे मीज कारापूर सरवण पंचायतीचे जे ग्रामस्थ आहा जे लोक आहा तांकांच ही जी NOC आहा म्हणजे हे जे प्लॉट आहा ते तांकांच एलोकेट जावपाचें असो आमी ठराव मांडलेलो आहा आनी हेजेर फुडें डिस्कशन जातलें पंचायतीन आमी हे परत घेतले उतार. मेन ठराव गार्बेज टॅक्स जो प्रत्येक घराक आमी गार्बेज टॅक्स बसोवपाचो म्हणून केला पळय तो एक कळ्ळें न्ही अशें सगळ्यात मेहनत ते आणि मेगा प्रोजेक्टाचे एक सांगता आनी तेंच्यांनी एक असो घेतला ठराव की जर ह्या फुडें पंचायत क्षेत्रांत कोणी जर मेगा प्रोजेक्टा खातीर हें करीत जाल्यार तो मेगा प्रोजेक्ट ग्रामसभेक दवरचो ग्रामसभेचें एप्रुवल घेवचें आनी तो एप्रूव करचो असो म्हणून तेंच्यांनी एक ठराव घेतला. बरोच असा काय प्रॉब्लेम ना सोडून दी. वासंती सालेकरचे कितें वासंती सालेरकाराचेर तेंच्यांनी चल्लें की वासंती सालेरकारान हांगा खूब वर्सां पासून ती जमीन ह्या जमनीक कितें कितें कसोयलां आनी तें कितें खाल्लां पूण टील डेट पर्यंत ताका त्या जमनी बद्दल कांयच तेजो हें जावंक ना तेन्ना त्या बद्दल पंचायतीन तेजेर कितें तरी एक मार्ग काडचो आनी जर ताका कितें मेळटा जर कितें हें जाता जाल्यार ताका एक सहकार्य करचें असो म्हूण तेंच्यांनी एक ठराव घेतला. तेंचे फॅमिली हय तेजे फॅमिली कोणाक तेजे फाटल्यान कोण आसा तांकां ठराव घेतलो मेगा प्रोजेक्ट हो मेगा प्रोजेक्टचो ठराव हेच्यान पयलीं उदक घेतलो जेन्ना सुषमा सावंत सरपंच जाल्ली तेन्ना उदा हे हांगा फक्त बरयता आनी कांय ना. जेन्ना हेजो व्हडलो प्रोजेक्ट येयलो 2300 प्लॉटांचो दोदाचो ते दिसा सुद्दां आमकां कांय उलोवंक दिवना आमी तेच फक्त गांवाचें कितें जातलें कशें कितें पाणयाचें कशें गार्बेजचें कशें आयज प्रश्न पळयता तुमी गार्बेज कसो हें जाता प्रश्न इश्यू जाता तो तेंचो इतके 2300 प्लॉट म्हणजे कितली लोकेलिटी वाडटली हेचेर विचार ना कांय ना बसता सायनी मारता दिता NOC हांगा पळय फाटल्या ग्रामसभेक सुद्दां पळया तुमी कशें तुमी टर्न ओवर केला आमकां उलोवंक दिवना एक बायट सुद्दां आमची घेवंक दिवनासली असो पर्यंत आमकां प्रेशर हाडलेलो वयरसून कळ्ळें तुका त्या प्रमाणे आयज तो मेगा प्रोजेक्ट येता हे NOC दिता ना हे इन्स्पेक्शन करिना कांय ना ऑक्युपन्सी काडून दिता कळ्ळें ते आमकां आमी प्रश्न विचारले ते कितें म्हणटा आमकां ना तुमी कंप्लेंट घाला आमकां रिटर्न आमी तेजें हें करता कळ्ळें हें आमकां ह्या फुडें सुद्दां हें कांय जावंक जायना ते आमी मागता. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मुरगांवांत एके वटेन कोळसो जाल्यार दुसरे वटेन बॉक्सायडाच्या प्रदुशणाचो व्हडलो प्रस्न उप्रासला. कोळसो प्रदुशणाक लागून लोकांच्या भलायकेचेर व्हड परिणाम जायत आसा. मात सरकार वा संबंदीत आमदारान ह्या प्रकाराचेर दुर्लक्ष केल्ल्यान समाज वावुरपी शंकर पळजीन नाराजी उक्तायल्या. पळयात पुराय बातमी. वाठारात फाटली कितलीशीच वर्सां जाली कोळशाचो प्रश्न सतयता. कोळसो प्रदुशणाक लागून लोकांच्या भलायकेचेर गंभीर परिणाम जावपाक लागला. एका तेंपार हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर MPन कोळशाचे डोम बांदतले अशें आश्वासन दिल्लें. मात सद्याची स्थिती सामकी बिकट जाल्ली आसा. दीस रात चलपी कोळशाच्या येरादारी लागून ल्हान ल्हान भुरग्यां सयत जाणट्यांक लेगीत वेगवेगळी दुयेंसां जावपाक लागला. थळाव्या आमदारांनी सरकारान ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो आरोप समाज वावुरपी शंकर पळजीन केला. देखून संबंदितांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी पळजीन केला. पण कोल हँडलिंग इन मुर्मगांव पोर्ट आतां हो जो कोळसो आहा हो सकाळीं सगळो उक्तालो वयर सगळो उक्तालो उबोन सगळो हो हेवटेन येता. आतां ह्या टायमाचेर जर सपोज तुमी मुर्मगांवान येवन पळयशात तुमकां सगळे कडेन पोल्युशन दिसतलें. एलमोंती कडेन बॉक्सायड पोल्युशन दिसतलें आनी हांगासर हे कोल पोल्युशन दिसतलें आनी ह्या कोल पोल्युशनान लोकांक नाका केल्लेलें आहा सारकें. आयज मुर्मगांवान ईच एंड एवरी घरान एकूच गजाल चालू आहा कोळशाचो वास येता कोळशाचो वास येता कोळशाचो वास येता कोळशाचो वास येता. ल्हान ल्हान भुरग्यांनी व्हिडिओ काडल्यात आनी ती ल्हान ल्हान भुरगीं कंप्लेनी करतात तरी पूण आमदार कान फुटले आयकोंक येना.
दोळ्यान दिसना. आतां ही गाडी हांगा पार्क आसा आनी कोल्ड डस्ट तुमी पळोवपाक शकता. ही कोल्ड डस्ट सगळे हेचेर पडलेली आहा पळय. हांव तुमकां मागीर म्हाजो हात दाखयतलो. ही कोल्ड डस्ट. आतां ही कोल्ड डस्ट सकयल्यान हांगा जर येवंक शकता जाल्यार ती वयर कित्याक वचोंक शकना आनी लोकांच्या पोटान कित्याक वचोंक शकना. आयज परिस्थिती अशी आहा की लोक जेयताना हो कोळसो खाता, उदक पिताना हो कोळसो पिता. अरे ल्हान ल्हान भुरग्यांक हो कोळसो दुयेंसां दिता. कितें लोकांक थंडी जाली जाल्यार थंडी ती कमी जायना, वखदां घेवन सुद्दां कमी जायना. आनी कोविडाच्या टायमार आमी परिस्थिती पळयलेली. आयज कोणाक काय पडोन वचोंक ना. ह्या कोळशाचो पयसो मेळटा म्हणून आयज हे सगळे पॉलिटिशियन लोकांच्या जिवार उठलेले आहा, सारखे लोकांक काबार करूंक उठलेले आहा. म्हाका खबर ना तुमी सडेकार केन्ना भायर सरतले ते, पूण म्हाजी इच्छा आहा तुमी भायर सरपाक जाय. स्वता खातीर न्हू जाल्यार ल्हान भुरग्यांचो तुमचो विचार करा. हे वयर सुशेन आश्रम स्कूल आसा, त्या स्कुलान भुरगीं वयता आनी ते स्कूल आनी हो कोळसो कितें ते भुरग्यांचे कंप्लेनी आहा, वास येता म्हणून. ती विचार करा मरे त्या भुरग्यांचो तरी विचार करा मरे. आयज वयता थंयसर आमच्या मुरमुगांवान सगळे कडेन कोळशाचो वास येता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोगळ हाऊसिंग बोर्ड सुन्नी गुलिस्तान मशिदीचे उपाध्यक्ष अली खानजादे हाच्या खून प्रकरणात फरार आशिल्लो मुखेल दुबावीत आरोपी साहिल उर्फ स्पायकीक फातोर्डा पुलिसांनी अटक केलो. उपरांत ताका 4 दिसांची पुलीस बंदखण दिली. आता मेरेन ह्या प्रकरणात सुमार 8 दुबावितांक अटक केल्या. जाल्यार मुखेल संशयीत अक्रम खानाक ह्याच दुबावितान खून करपाक हत्यार उपलब्ध करून दिल्ले अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. पारोडा ग्रामसभेत लोकांनी आदल्या पंचायत वांगड्याचेर खर कारवाय करपाची मागणी केली, जी सध्या अस्तित्वात नाशिल्ल्या घरांक घर क्रमांक दिता, खास करून बिगर विकास वाठारांनी. कांय जाणांनी उदक वचपाच्या वाटेर रिटेनिंग वॉल बांदिल्ल्यान वाठारांत हुंवारा वरवीं परिस्थिती निर्माण जाल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. आयतारा पारोडा वाठारात ग्रामसभा जाली. पारोडा वाठारात बेकायदेशीरपणा वाडत आशिल्ल्यान ग्रामसभेत थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. पावसाच्या दिसांनी पारोडा पूल दर वर्सा व्हांवता. गावात हुंवारा वरवीं परिस्थिती निर्माण जाता. लोकांनी बांदिल्ल्या राखणे वण्टीक लागून अश्यो आडमेळी येवपाक शकता. अश्यो बांदावळी मोडपाचे आदेश जारी करचे अशी मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत केली. तशेंच पारोडा बेकायदेशीरपणा चल्ला आनी पंचायत कसलीच कारवाय करिनात असो आरोप थळाव्यांनी केलो. आदल्या सरपंचान घरां ना तांकां सुद्दां लेगीत घर क्रमांक दिला, NOC दिला. इतले फ्रॉड पारोड्या जाला ताची दखल पंचायत आनी आमदारान घेवची अशी मागणी थळाव्यांनी केली. आमचे स्पेशल ग्रामसभा आमची पार्टी ते म्हाका जोडपाक आमकां हाडपाक जाय. तें हांवें सगळें जाल्ल्यान तेंचे कडल्यान आमी रिक्वेस्ट केली तेंकां तुमकां कितें दिसता इलिगल तें चालू दवरपाचें काय बंद दवरपाचें डिसिजन दिवपाक. मागीर लोकांनी सांगलें थोडे पॉयंट दिले आमच्या तेंची मागणी आहा त्यो आमी आतां 8 दिसांनी म्हणजे आमी तांकां आश्वासन केलें दिलां की तेंचे पॉयंट आसा ते आमी फुडें व्हरतलीं. आनी जें कितें आमकां हें जाता फ्लोटींग जाता कितें जाता तें आमकां प्रॉब्लेम जाता बरोबर सगळ्यांक जाता. पावसाक खूब त्रास जाता. इस्कॉला भुरग्यांक त्रास जाता. प्लस सगळे हायवे जाल्ल्यान सगळ्यांक त्रास जाता. लोकां दोतोरागेर सुद्दां वचपा मेळना. इस्कॉला भुरग्यां सुद्दां इस्कॉल एटेंड करपाक मेळना. एग्जाम आसता कितें आसता तेन्ना खूब प्रॉब्लेम जाता. तेन्ना ही जर बांदली कोणें आनी कितें करतलो फासूल आतां तें बंद जाल्लें सगळें उदक खंय वयतलें गांवां भरता आनी दीस मात वाडटलें म्हणून आमकां तें आतां हांवें लोकां मदें हाडलें आनी तुमी कितें म्हणटा सांगा हेजें कितें एक्शन घेवपाचें. लोकांक सांगता आमी आतां कायदेशीर एक्शन कायदेशीर करतलीं. हेजे मुखार जावपा दिवपा ना की कोणें पंचायती सांगूं आमकां कांय सांगलें नासलें. हेजे मुखार आमकां तें घेवचें ना म्हणजे सांग जेन्ना लोक आमच्या मुखार येता तेन्ना आमकां कंटिन्यू तरी जाता. आनी आमी पळयलां स्वता दोळ्यांनी आमच्या बाजारां वचपाक मेळना. भुरग्यांक आमी इतली त्रास जाता. लोक बाजारां वयता सोड भुरग्यां पासत तरी आमकां करपाक जाय कित्याक लोकांक हाडोवपाक जाय नाजाल्यार भुरग्यांनी एड्युकेशन मार पडटा न्ही मारीत न्हू आतां तेका लागून आमी आतां डिसिजन घेतलें. आयज आमगेली ग्रामसभा जाली स्पेशल ज्यो पारोडा इलिगलिटीज जाताय तेका लागून आनी चड इलिगलिटीज जालो आहाय. नो डेव्हलपमेंट झोन गव्हर्मेंटान ऑलरेडी डिक्लेअर केलो आहाय. पंचायती नोटीस येवन पासून ही पंचायत कांय एक्शन घेयना सारकी. तेका लागून आयज जायते इश्यू रेज जाले. सो हांव रिक्वेस्ट कोता पारोडा पंचायती कडेन जे एक सरपंच आसलो चोय जेणें गोरानाय तेम पासून तेणें नंबर दिले
NOC दिल्याय हितू फ्रॉड जालो आहा हिंगा पारोडा पंचायतीक तें आमी आज नोटिसा हाडून दिलां आनीक हांव आमगे पंचायती रिक्वेस्ट करता की तेणी हें जें कितें आहा तें आयज आमगे डिस्कस जालें तें आमदारा दांडीचें आमगेलो लिडर ऑफ ओपोजिशन आहा बा बिवरी आलेमांव तेणी दांडीचें आनीक नेक्स्ट एसेंब्लीक जी आतां एसेंब्ली येता ते एसेंब्लीक तेणें रेज करचे इश्यू आनीक आमकां न्याय दिवचो आनीक हें पारोडा जें एग्रीकल्चर लँड जालो आहा आख्खें एग्रीकल्चर लँड नॉन डेवलपमेंट झोन आनीक जें दुयेंसुदोडेर जें इलिगल कंस्ट्रक्शन येताय शेत पुरोयताय मॅसिव डिस्ट्रक्शन हिंग जालो आहा आनी पंचायतीन मिसयूज ऑफ पावर म्हणटा फ्रॉड केलो आहा ह्या फ्रॉडाचेर इन्क्वायरी जावची आनीक आमगे आतां नेक्स्ट मिटींग जातली तेदोन आमी डिमांड कोताय नेक्स्ट मिटिंगे म्हळ्यार आमचे बोगलेन तेणी जें कितें जालां तेजी इन्क्वायरी कोण तेणी दवरची ना जाल्यार आमी 100% हेजेर एक इन्क्वायरी कमिटी हें कोतले आनीक आमी तेजेर एक्शन घेवपाक लागले. दोन आमकां पंचायती लेटर येयली एक लोकांचे 128 लोकांले पंचायती हें येयल्या इलिगल कंपाउंड वॉल काडून तेजें डिस्कशन जालें आनी तेज भायर आनी एक आसा आनी ते दोनूय घेयली दोनूय शोकान नोटीस काडपाक रेजोल्युशन घेयलें आनी हें केलें पूण तेज भायर आनी एक पॉयंट इश्यू जालो तो काडप की विदावट कोणाले व्हरून आसतना ताका नंबर तो सेक्रेटरीन दिल खूब लास्ट आतां टर्म 4 जाल्यार दुसरी पंचायत जाल्यार पयलीं आनी सरपंच तेणी आनी लास्ट 2/2 एक पोस्टाक केला कनेक्शन दिलां सो लोकांक हांव कितें म्हणा लोकांक घरांक लायट मेळना घर आसल्यार हें दिना उदक दिना आनी लास्ट तुमी चोयतले लास्ट 25 years पंचायत हांव चलयतालो म्हज्या अंडर आसलेलो सो हेसो केन्ना हुत्या सरपंचान केन्नाच कोणाले इलिगल नंबर दिलो नाय. घर आसपा जाय तें काम कोणाक हेल्प केलां कोण एक 2 जाण भाव आसाय सेपरेट एक वर काडपाक तांकां हेल्प केलां कित्याक सगळे कडेन जायना थोडे मागीर बँड जाय पडला एक युनिवर्सिटी आसा पूण विदावट कोरान कोणाक दिना NOC आनी ही सरपंचान आतां लास्ट आतां सगळे रिकॉर्ड काडून चोवचें तुमी आनी हांव म्हाका दाखय पडले MLA हिंदी पडले हें इलिगल पडले तुगे त्या मनशान केलां न्हू तेजेर तेणी एक्शन घेतलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय